रुपेश सामंत हांणी जुवारी ब्रिजाचेर इंटरव्यू केलो त्या खातीर बहुत बहुत खूब 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 धन्यवाद. म्हाका दिसता जुवारी ब्रिजा वयलो हो पयलो आनी शेवटचोच इंटरव्यू आसतलो. अशा पद्दतीची संद परत म्हाकाय केन्ना मेळची ना, ताकाय कोणाचो इंटरव्यू घेवपाक मेळचो ना. अशा पद्दतीन जुवारी ब्रिजार बसून इंटरव्यू दिता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता. ह्या जुवारी ब्रिजा खातीर ज्यांच्यांनी योगदान दिलें तांचे हांव खूब खूब आभार मानता. आनी परवाच्यान न्ही, फाल्यां रातच्यानूच म्हाका दिसता जुवारी ब्रिजाचो 12 उपरांत म्हणजे 30 तारखेच्यान आमी सकाळी पासून ब्रिज ओपन लोकां खातीर सुरवात करता. थोडे दीस आमकां कळ सोंसची पडली, बट आमकां खूब बऱ्या पद्दतीचे ह्या ब्रिजा वयल्यान येवपाक वचपाची वाहतूक खूब बऱ्या पद्दतीची मेळटली. गोंयकारां खातीर म्हाका दिसता जुवारीचें लोकार्पण करता आसतना मनाक खूब खोस भोगता. हांव माननीय मोदीजी आनी आमचे नितीन गडकरीजी हांकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. तांच्या ह्या कार्यकाळात खूब व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर जेचें इमेजिनूय करूंक नाशिल्लें, जें फाटल्या 60 वर्सांक शक्य जालें ना, तें म्हाका दिसता ह्या 2 ते 3 वर्सांक आमकां येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयाक मेळ्ळें. त्या खातीर परत एकदां हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब धन्यवाद. देव बरें करूं सर, वेळ दिलो म्हणून. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज अप, पळयत राहा.